हां पहिले लहान ना मग ॲडजस्ट करू. हो सर असं हो गाडी मारून सगळे नशीब माती माती हा म्हणून चालवाडतो सगळं गेलो आपण होय मारा ब्रेड काय दिसत ना रिक्षा उडाली रिक्षावाल्याचे अगर बाब आयज तुम्ही हे मिरर घातले हांगा ॲक्सिडेंटल झोन खुबशा जाग्यार आसा पेडणे वाठारात कित्या खातीर तुम्ही म्हणजे अशे पुढाकार घेतल्यात आनी ॲक्च्युली कशें जालें आमकां म्हाज्या तकलेन आसलें की खंय तरी जे ॲक्सिडेंट झोन आहात पेडण्या तितून खंय तरी बाबा कितें तरी म्हाज्या कडल्यान एक फुल म्हटल्यार एक खारीचो वांटो म्हणून कितें तरी लोकां खातीर करचें. सो तेका लागून हांवें हांगा कित्याक हो विस्कॉन्स स्कुलाच्या जंक्शनारच पडटा हांगा खुबशे फावटी ॲक्सिडेंट जाला. इवन अपोजीट सायडीन मिरर घातला तरी थंय ॲक्सिडेंट जाला. सो तेका लागून म्हटलें मेन हेचेर रोडाचेर एक खंय तरी मिरर आसूं न्ही जेणे करून ॲक्सिडेंट जावचे ना. तेका लागून हांवें हांगा हे घेतला. टोटल कितले टोटल आयज 10 मिरर हांव इन्स्टॉल करता. म्हणजे हांगा आसा म्हटल्यार हांवें ह्या वॉर्डरा परत सिंथिया बार आमचो आहा थंय घालता, कोटकार वाड्यार एक 3-4 घालता, आमचे गडेकर फाटल्यान घालता, SBI बँक आहा थंय घालता. म्हणजे ज्या जाग्यार आमकां दिसता की हांगा ॲक्सिडेंट जाताले नाजाल्यार जाले तेच्या पयलीं सो ते खंय तरी बाबा लोकांच्या खातीर सिक्युरिटीच्या दृश्टीन मातशें बरें. तेका लागून हांवें ऑलरेडी आमचे म्युनिसिपालिटी कडल्यान परमिशन घेतला. प्लस आमचे ट्रॅफिक सेल RTO डिपार्टमेंट पणजी म्हणजे मिनिस्ट्री लेवलीक तेंच्या कडल्यान घेतला परमिशन. ओके प्लस डेप्युटी कलेक्टराक हे दिला. सगळ्यांकूनच प्रॉपर लिगली जे आसा ते फॉर्मेलिटी करून कशें आसा आतां इलेक्शनाच्या तोंडाचेर विचार जर केलो जाल्यार हांव जर रावलो जाल्यार खंय तरी पर्टिक्युलर एका वॉर्डांतल्यान रावतलो. 10 वॉर्डाचो विचार करचो ना. हांवें म्हाका अशें खंय तरी दिसलें की म्हाज्या कडल्यान कितें तरी एक म्हटल्यार लोकां खातीर आमच्या लोकां खातीर कितें तरी करपाचें. तेका लागून हांवें तें केलां. हांगा इलेक्शन बी हो कांयच हें ना. इलेक्शन जर आसलें जाल्यार एक पर्टिक्युलर वॉर्डाचें आसतलें बट हे म्हटल्यार नगरपालिके खातीर हांव करता. एक्चुअली कशें आसा म्हाजो चलो ह्या स्कुलान वता सो एवरी टायम हांव ते फेस करता आनी म्हाज्या फुड्यान 2-3 फावटी ॲक्सिडेंट जाले. हांगा जाला, कोटकर वाड्यार ॲक्सिडेंट जाला, SBI बँके कडेन जाला, सिंथिया बार कडेन रिसेंटली जाला. सो तेका लागून अशें दिसलें खंय तरी की कितें तरी बाबा आपूण कितें तरी हांगा करूंक जाय जेणे करून लोकांक म्हटल्यार लोक सेफ रावतले. तेका लागून हांवें ते आणि रिसेंटली हांवें एक हे केला की आमचो जो हे आसा म्हटल्यार आमचो पायलटचो जो स्टँड आसा तेंचे खातीर कितें तरी करचें म्हणून. सो हांवें ऑलरेडी आमचे PWD ऑफिस, दुसरे डेप्युटी कलेक्टरान, म्युनिसिपालिटीन हांवें एक इनवर्ट डॉक्युमेंट्स केले. तेंची एक फावटी परमिशन येयली की हांव तो एक रिमूवेबल आनी फोल्डेबल बस हे घालूंक सोदता म्हटल्यार पायलटा खातीर एक शेड करूंक सोदता जेणे करून ते वतान ना जाल्यार पावसांत तांकां जे त्रास जाता तेका लागून ते खंय तरी एटलिस्ट सेफ जाग्यार रावतले. सो ते हांव करूंक सोदता. तसो म्हाजो एक हें आसा. हांवें केला म्हटल्यार खूब अशें हें आसा. हांव ते म्हाका अशें करूचें ना की बाबा हांवें केल्लें हांव काडून दाखयता अशें ना. बट आमचे जे म्युनिसिपालिटींतले जे वर्कर्स आसा तेंचे खातीर हांवें म्हटल्यार पावसाळ्यान जेन्ना रेनी सिजन आसता तेन्ना हांवें रेनकोट्स बी हे केला. सो हांव एक काडून दाखयना बट म्हाजें हें आसा की कितें तरी आमच्या पेडण्या खातीर कितें तरी करचें. तेका लागून म्हाका याद फक्त हांव म्हाजे खातीर करतलो अशें ना. एक दानत लागता ती बाबा कितें तरी समाजा खातीर. आनी म्हाजें कशें म्हाजी जन्मभूमी ही कर्मभूमी ही. सो म्हाका अशें दिसता हांवें पेडण्या खातीर कितें तरी करचें. अरावंड एक 60,000 सुमार जाला म्हटल्यार 10 हे घातला आनी बरे 32 इंचीस बऱ्या हेचे घातला. सो एक 60,000 सर्विसींग कशी कितें आसतलें तेंच्यांनी इन्स्टॉल एक फावटी केले काय सर्विसींग अशी काय ना. मागीर इन केस परतून कितें जालें जाल्यार म्हाज्यान त्या वरीन इन्स्टॉल करतलो. सर म्हाका एक सांगा तुम्ही खंयच्या वॉर्डांत बसयल्लो आसा जो सारको मेन स्पॉट आसलो जो एक्सिडेंटाचो ते सायडीन आमचो एक मिरर ऑलरेडी आसा. ते करून बांदवच्या जे लोक येता तांकां खरोच एक बरो हे जाता
एक वयरसून कोण लोक येतात ते दिसतात, बट जे वयरसून कोण येतात न्हू तांकां एक एक टायम काय कळना. एक टायम ही बांदोवची गाडी मातशी भायर पावता, ते सायडीन स्कुलाचो रोड आसा, सो मेन सारको जंक्शन जाता तो. आनी आयज खरोच सरकारान आमचें एक बरें काम केल्लें आसा, हांगा एक मिरर इन्स्टॉल करून. सो हांव तांकां खूब थँक्यू म्हणटा.